विसवा उपरांत तुमचे स्वागत। मंगळारा गृहनिर्माण मंत्र्या हस्तुकी सर्वेगिरी हांगसर ड्रेनेज आनी बांदाच्या कामाचो शुभारंभ जालो। 6,78,000 खर्च करून ह्या प्रकल्पाचे काम जाल्ले आसा म्हण माहिती मंत्री जयेश साळगांवकारान दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर गिरीच्यान गौतम शिरोडकार। गिरीन आमी आयज वो शेतकाऱ्यांक आयज एग्रीकल्चर सिजन लागीं पावलो आसा आनी आतां एग्रीकल्चर पावस सोंपोन आमी आतां हांगा शेतकाम हांगासर स्टार्ट जातलें। आतां हें शेतकाम स्टार्ट जावच्या पयलीं तांकां ज्यो साधन सुविधा जाय, जे रस्ते तांकां जावं बंद जाय, जावं ज्यो मेरो आसा, जावं व्हाळ उसपणे आसा, गाळ जो व्हाळांनी भरलेलो आसा, हें काडपाचें काम हांगासर गिरीन सुरू जाल्लें आसा। आनी तेच्या अंतर्गत हो एक पाथवे जावं वे फॉर ट्रॅक्टर्स मॅकनायज्ड जे आयज शेती जाता हेका प्रोत्साहन दिवपाक लागून हांगासर आमी ही वाट आयज करता। आनी ह्या वाटेचो टोटल एस्टिमेट जावन आसा 6.78 लॅक्स 6,80,000 आनी हो फूल एंटायर हो रस्तो जेन्ना तयार जातलो तेन्ना बोथ द सायड्स शेतकाऱ्यांक हेजो उपयोग पडटलो। एकदां अशें जाता की फुडल्यान शेती तयार नासता तेन्ना तो शेतकार आपल्या हेतूंच्यान ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टिंग मशीन देंवोवपाक दिना, तेन्ना हो जेन्ना बांद तयार जातलो, ऑलरेडी बांद हांगासर आसतलो एक सामको तेका सायडीच्यान आतां चिऱ्यांनी आमी बांदून काडटले। रिटेनिंग वॉल बोथ सायड रिटेनिंग वॉल जातले आनी 4 मीटर मोटरेबल एक्सेस कसो म्हणजे टू फॅसिलिटेट एक कमसे एक ट्रॅक्टर जावं फॅसिलिटेट करपाक जावं एक हार्वेस्टिंग मशीन वचपाक लागून पुरेपूर ती हांगासर तेका तितलो वायडन तो करतले।